लोकसभा इलेक्शनाक 1.25 वर्स उरला। बीजेपीचे बुधवारात दिसभर मंथन बसकांचे सत्र चालू आशिल्ले। बसकेक सरचिटणीस BL संतोष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव आशिल्ले। लोकसभेचे वेंचणुकेक दोळ्यामुखार दवरून मतदारसंघांचे प्लॅनिंग सुरू जाला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांचा प्रवास जो जुलै म्हयन्यात जालो तेजो फॉलोअप बैठक म्हणून हे वेगवेगळ्यो बैठकी आज संबंधीत सकाळी पयलीं आमचे मिडिया सेल आनी सोशल मिडिया तेंची बैठक जाली। त्याच्या नंतर मागीर आमचे MLA मिनिस्टर्स MP तेंची, त्याच्या नंतर BJPचो कोर ग्रुपाची बैठक जाली। ऑफिस बेरर आनी आमचे आतां वेगवेगळी डिपार्टमेंट आनी प्रोजेक्ट्स अश्यो वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जाल्यो। ताच्या भितर ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान एक 22 प्रमुख जे आसात तांकां वेगवेगळ्या मतदारसंघांत तेंच्यांनी दौरो करपाक जाय तें ठरयिल्लें आसा। तशेंच प्लॅनिंग 2019 डेफिनेटली प्लॅनिंग 2019 लोकसभेचे निवडणूक आसात, बट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन। 2019च्या लोकसभेचीच पूर्व तयारी म्हणून हे सगळें चालू आसा। दरेका आमदाराक आनीक एक मतदारसंघाची पालक म्हण जबाबदारी दिवपाचें थारला। सरकारांत युतीत आशिल्ल्या आमदारांच्या मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार पालक म्हण आसचे ना, मात पार्टीचे काम चालूच आसतलें म्हण तानावडेन स्पश्ट केला। प्रत्येक आमदार जो आसा आनी आमदार आनी खासदार तांकां तेंचो मतदारसंघ सोडून एडिशनल काँग्रेस 16 जाग्यार जी गोंयांत आसात ते मतदारसंघ तांकां दिल्ले आसात, तांच्यांनी ते पळोवंक जाय। पळोवचें प्रभारी त्या मतदारसंघाचे इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन। आतां खंयच्या हातून ते आमी आतां तय दिवप अशें ठरयलां, खंयचे ते आतां दितले। नाही पार्सेकर जबाबदारी आसतली, पण याच्या व्यतिरिक्त एखादो आमदाराक आमी तो प्रत्येक आमदाराक तो मतदारसंघ दितले। जो आमदार आसा ताका एक मतदारसंघ दितले आमी ते सगळे। काँग्रेस ज्या भागार आसा थंय सद्या थंय आमचे आमदार कोण आसचेना, कोएलिशन पार्टनर थंय आसचेना, पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हणून वेगळें आसचेना। ह्या फॉर्म्युलात आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकराच्या मतदारसंघात काँग्रेसीचो आमदार आशिल्ल्यान थंय एका आमदाराक पालक आमदार म्हूण जबाबदारी येतली। तेच भशेन विश्वजीत राणेंचेर सिनियर राणेंचो मतदारसंघ कन्वर्ट करपाची जबाबदारी येवंक शकता। तशेंच शिरोडा आनी थियेची तीच परिस्थिती। गोवा फॉरवर्डाचे ट्राजनान केल्ल्या वक्तव्याचेर पार्सेकार उलयलो। हांव नकळो आतां ताणें कित्या वयल्यान म्हटलें तें, पण म्हजेर घासाल्ल्या तें हांव जाणा। आनी पार्टीच्या मिटिंगेक विदीन 4 वॉल्स हांवें म्हजी भुमिका सांगली। इज इट अ पब्लीक स्टेटमेंट? हांवें जें उलयलां आय स्टिक टू इट। बडबडणारो हो कितें आसा? तो दर इलेक्शन जातकीर नवीन पक्ष खंयचो तरी तयार जावचो आनी तेतून आपल्याक वचचो, कारण बाकीचे सगळे पक्ष सोंपल्यात पक्ष सोंपल्यात न्ही, वचून जालें न्ही। हांव डिफीट जालो आसात। डिफीट इंदिरा गांधी सुद्दां पंतप्रधान आसतना जाल्ली, वाजपेयी अडवाणी सुद्दां केन्ना तरी डिफीट जाल्ले। म्हणजे कितें सोंपलें काय कितें? पूण हो केन्नाच निवडून येवंक ना। तो म्हाका दिसता डिपॉझिटूय केन्ना आपलें सांबाळूंक शकलो ना। त्या ताणें उलयलो आनी हांवें ताचेर रिएक्शन दिवप म्हाका दिसता योग्य दिसना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।